जेन्ना एक बायलाक आपले हक्का खातीर झगडपा पडटा हे इतले इजी नासता एक बायलांचे, पण स्टील जेन्ना ही बायलां हे मुखार सरता आपले हक मागपा खातीर तेन्ना आमकां अशें दिसता की आमी एक बायल आसून बायल किंवा दादले सगळ्यांनी तांकां सपोर्ट करचे. काल जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपची बायलां आसा ती सगळी आपलो हक मागपा खातीर आमचे एज्युकेशन डायरेक्टराक अप्रोच केल्ले. जे सेल्फ हेल्प ग्रुपचे ड्यूज जे पेंडिंग आसा आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटा कडल्यान, आता हे डिले जायत जायत गेले तेंचे ड्यूज, आता तांकां तो पेंडिंग दवरिल्ले आसा फॉर दॅट. आनी आता आमचे भुरग्याचे स्कूल सुरू जाता, जे एक उत्साहान भुरगीं एक आपले वेकेशन्स काबार करून जेन्ना एक स्कूल जॉयनिंग आसता तेंचे मदीं एक बरो एक्साइटमेंट सो आसता आनी एक उत्साह आसता स्कुलाक वचपाचो. आनी आता जशें पावसूय येतलो म्हणल्यार हेतून पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक जे एक न्यूट्रिशन मील मेळटा जे मिड डे मील, आनी पावसान म्हणल्यार वी ऑल नो की पावसान आमकां एक बरेच न्यूट्रिशन फुडाची सदांच भुरग्यांक युजली गरज आसता. आनी हे जे एक मिड डे मील एक एकदम क्रुशियल प्रोग्राम आसा ते जे आमचे भुरग्याचे हेल्थ आनी वेल बीइंग मेंटेन जाता थ्रू दिस मिड डे मील, जे एक आमचे सेंट्रल गव्हर्नमेंटाची स्कीम आसा. हे मिड डे मिला खातीर जे सेल्फ हेल्प ग्रुप कष्ट करता, आपलो हार्डवर्क घालता, डेडिकेशन घालता की भुरग्यांक एक बरेशे न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड करचे, पण त्याच सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बायलांक त्यांचो फंड्स पावना टू प्रिपेअर दॅट मील. आनी वॉटेवर हार्डवर्क दे टेक तांकां ताजे जे फंड्स तांचे पावपा जाय ते अजुनूय स्टेट गव्हर्नमेंटा कडल्यान पावना, पुटिंग देम इनटू डायर सर्कमस्टन्सीस, फायनान्शियल सर्कमस्टन्सीस. हे तेंचे जे इश्यूज आसता, तेंचे जे प्रॉब्लेम्स आसता सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे टू प्रोवाइड दीस मील्स विदाउट द फंड्स, हाऊ विल दे मॅनेज. हे आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज कम्प्लिटली फेल्ड टू टेक ऍक्शन ऑन दिस. They have failed in releasing the funds to this self-help groups. आज सेल्फ हेल्प ग्रुपाची हालत कशी जाला की त्यांना आपल्या हक्का खातीर झगडचे पडले वचून, आणि आम्ही त्यांच्या बरोबर आज आसा आणि हे प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेता आणि आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटाचे लक्षात आम्ही हाडपा सोदता की तुम्ही हे करता ते ऍक्च्युअली इनजस्टिस. हे जे स्टुडंट्साचे वेलबिंग आणि न्यूट्रिशन आसा हे एक गव्हर्नमेंटाची प्रायोरिटी आसपा जाय, आणि हे गव्हर्नमेंटान खरेंच जर प्रायोरिटी कन्सिडर केले जाल्यार हे जे सेल्फ हेल्प ग्रुप जे त्रास काढून बरेचसे न्यूट्रिशियस फूड जे स्टुडंटाक सप्लाय करता तांचे फंड्स टाइमली रिलीज करपाची ड्युटी आशिल्ली स्टेट गव्हर्नमेंटाची. विथ द स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज मिजरेबली फेल्ड. आमचे अध्यक्षान जानेवारीन असेंब्लीन सेशनान हो इश्यू काडिल्लो तेन्ना स्टेट गव्हर्नमेंटान एश्युरन्स दिली की पेंडिंग ड्यूज क्लियर जातली. आफ्टर दॅट आम्ही एक चीफ सेक्रेटरीक आम्ही फेब्रुवारीन एक डिटेल लेटर केल्ले विथ रिगार्ड्स टू दिस. After this, Goa State Commission for Protection of Child Right had also pulled up the state government on non-payment of self-help group. Matlab everywhere there is some action and steps taken by everybody to ask the government to pull the government, but state government kaich karna. State government is just busy in organizing big events, spending crores of money. But they have no money to pay this self-help groups. These are very low budget groups who are trying and putting their full efforts to provide a nutrition meal to the students. आणि भुरग्यांची जर वेलबिंग तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करता तर भुरग्याचो फ्युचर कितें जातले, गोंयचो फ्युचर कितें जातले. So this is very important for the state government, and state government's claim की central government share तांकां पावना म्हणून यांच्यानी त्यांचो तो स्कीम तेंचेकडे इम्प्लिमेंट सारखी जावना मिड डे मील, and that's the reason they could not provide the funds to the self help groups.